नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवातेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं राष्ट्रपती भवनाच्या गणतंत्र मंडपात भोवमानेस्तांक भेटले पद्म पुरस्कार. आयच्या सुवाळ्यात 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आनी 113 पद्मश्री पुरस्कार. कताराच्या एका कारखान्यात जाल्ल्या स्फोटात मरण आयिल्ल्या 12 मूळ भारतीय नागरिकांच्यो कुडी भारतात हाडपाची प्रक्रिया जाली सुरू. विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशद आपोवन दिली माहिती. पारूल युनिव्हर्सिटीत आयोजीत केल्ल्या ग्रँड ओरिएंटेशन कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतलो वांटो. स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंगाची मूल्य आपणावन विकसीत भारत 2047चे ध्येय पुराय करपाचें केलें आवाहन. कोंकणीचे जनक शणै गोंयबाब हांचे 149व्या जयंती सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कोंकणी भाशेक उबारून धरपाचें केलें आवाहन. पुराय जून म्हयनो गोंयाक पादीशेर करपी पावसान निमणो राज्यांत धरलो नेट. हवामान खात्यान 25 जून दिसा उटंगराच्या पावसाचो ऑरेंज अलर्ट केलो जारी. आणि आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज सांजे राष्ट्रपती भवनात आयोजित दुसऱ्या नागरी सन्मान सुवाळ्यात पद्म पुरस्कार भेटयले. देशांतल्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आशिल्ले पद्म पुरस्कार 3 श्रेणींत दितात. ते म्हळ्यार पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री. पत्रकार पी. नारायणन हांकां साहित्य आनी शिक्षण मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर पद्मविभूषण, जाल्यार आदले न्यायाधीश के.टी. थॉमस हांकां समाज सेवे खातीर पद्मविभूषण. आदले टेनिस खेळगडे विजय अमृतराज, अभिनेतो मम्मुटी आनी पार्श्वगायिका अलका याज्ञिक हांकां पद्मभूषण पुरस्कार भेटयले. 113 पद्मश्री भोवमान फावो जावपा मदीं अभिनेतो आर. माधवन आनी क्रिकेटर रोहित शर्मा हांचो आस्पाव आसा. उत्तर प्रदेशाच्या लखनौत अलिगंज वाठारात एका कोचिंग सेंटराक पेटिल्ल्या उज्यात 14 विद्यार्थ्यांक मरण आयले. ह्या घडणुकेचेर बेगोबेग कारवाय करत मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या फुडारपणाखाला पुलिसांनी 6 लोकां आड गुन्यांव नोंद करून इमारतीच्या धनिया सयत 4 जाणांक अजून मेरेन अटक केल्या. त्या भायर लखनौ उदरगत प्राधिकरण, उजो पालोवपी दळ तशेंच वीज खात्यांतल्या 4 अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्यात. प्रकरणाची खोलायेन तपासणी करपा दिकेन खाशेलो तपास पंगड स्थापीत करून ह्या पंगडान घडणूक स्थळाची पळोवणी करून फुडल्या 7 दिसां भितर नियाळ सादर करपाचें उतर दिलां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उजो पेटिल्ले इमारतीक उजो पालोवपी दळान एनओसी दिवंक नाशिल्ली, तशेंच हे इमारतीचो नकासो लेगीत प्रमाणीत नाशिल्लो. उत्तर प्रदेश सरकारा वतीन ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 5 लाख रुपयाची मजत तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान तांकां दरेकी 2 लाख रुपयाची मजत जाहीर केल्या. मजगतीं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेगीत घडणूक थळाक भेट दिवन पुराय प्रकरणाची पारदर्शक रितीन तपास करपाचें उतर दिलां. और मैं सभी परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और पूरे मामले की जांच, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो कराई जाएगी. और इसमें यदि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी. तशेंच लखनौ झोनाचे अतिरिक्त पुलीस महासंचालक प्रवीण कुमार हांणी लेगीत एसआयटी वतीन पुराय प्रकरणाचो प्रामाणीकपणान तपास करून गुन्यांवकारांक बेगोबेग अटक करपाचें उतर दिलां. एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं. हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा. हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे. इस समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात इन निष्कर्ष को भेजा जाएगा. भारतीय ध्वज आशिल्लीं जहाजां अजूनय फार्साच्या खाडीत आसात अशी माहिती विदेश मंत्रालयान पत्रकार परिशदेत दिली. अमेरिका आनी इराणा मदीं समजिकाय जाल्या उपरांत भारतात येवपी 11 जहाजां हॉर्मुझ जलडमरू मध्य वाठारांतल्यान पलतड गाठली अशी माहिती आयज नवी दिल्लीत विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी दिली. मंत्रालय अस्तंत आशिया कडेन जोडिल्ल्या सगळ्या घडणुकांचेर बारकायेन नदर दवरून आसा अशें जयस्वाल हांणी सांगलें.
मजगती कतारात एका गॅस क्षेत्रात 12 भारतीयांक आयिल्ले दुर्दैवी मरण आणि तांच्या घरच्यांक मजत दिवपा विशीं तशेंच तांच्यो कुडी सुरक्षीतपणान भारतात हाडपा विशीं माहिती विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणदीप जयस्वाल हांणी दिली. रास लफान परियोजना में 12 भारतीय लोगों की जाने गई और अन्य लोग भी हैं जो इसमें मारे गए हैं, लेकिन जब वहाँ एक विस्फोट हुआ उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं. इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं. उसमें से कुछ उनमें से कौन से किस नागरिकता के हैं इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो 66 लोग, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और उनको जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है. ये 12 लोग के बारे में हम लोग वहाँ के कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी, ताकि जल्द से जल्द उनकी पार्थिव शरीर के बारे में जो भी कुछ करना है उस कार्रवाई को आगे ले जाया जाए. अनुच्छेद 370 काढून उडयिल्ल्यान डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचे सपन पुराय जाले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. श्री शाह हांणी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमतान तांचो उगडास काडून तांकां आर्गां ओंपली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे सर्वश्रेष्ठ फुडाऱ्यापैकी एक जावन आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. डॉ. मुखर्जी हांणी दिल्ल्या योगदानाक लागून देशाचो एकवट आनी अखंडताय तिगून उरपाक म्हत्वाची भूमिका तांणी साकारिल्ली. नवी दिल्लीत नेफेडच्या पावणी करपाच्या पोर्टलाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. 23 जून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां खातीर एक खासा म्हत्वाचो दीस आसा आनी हाचें कारण म्हळ्यार ह्या दिसा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी आपलो जीव राष्ट्रीय एकचारा खातीर ओंपिल्लो. मेरे जैसे कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत प्रेरणादायी दिन है. आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक राष्ट्र एक विधान एक प्रधान इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था. आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की जेल में इलाज के बगैर संदेहास्पद स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. इस उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंयांत स्थापीत केल्ल्या पारुल युनिव्हर्सिटी हांणी आयोजीत केल्ल्या ग्रँड युनिव्हर्सिटी ओरिएंटेशन 2024 हे कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांच्या सयत विद्यापीठाचे अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी तशेंच पालक कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना मुखेलमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक नव्या शिक्षणीक वर्सा खातीर परबीं भेटयतना नवाचार, संशोधन, स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंगाचेर भर दिवपाचो उलो मारलो. तशेंच फुडारा खातीर ह्या तरणाट्यांनी विकसीत भारत 2047 योगदान दिवपा खातीर तयारी दाखोवची अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. विकसित भारत 2047 जातलो म्हणजे तेद्या वेळार अनादर 20 इयर्स जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना यू वील बी द नेशन बिल्डर्स. तुमी खऱ्या अर्थात विकसीत भारताक कॉन्ट्रिब्यूट करतले. नॉट ओन्ली द कॉन्ट्रिब्यूट बट तेजो सगळ्यात चड बेनिफीट कोणाक जातलो जाल्यार तो तुमकां जातलो. कारण एकदां इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जाल्या उपरांत विकसीत भारत हो जेन्ना तेजे चडांत चड फायदे कोणाक मेळटले, इट इज नॉट फॉर द ओल्डर जनरेशन बट फॉर द यू पीपल, फॉर द यंगर जनरेशन. आनी तें जावचें म्हणून हे सगळें आसा की 100% लिटरेट स्टेट आसलेल्या गोंयांत आमी रावता. आमी 100% लिटरसी गोंयांत आसा आनी आमचो फ्युचर संकल्प कितें जर आसत जाल्यार फुडलो टार्गेट इट इज 100% स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो. हाज्या खातीर आमी फोकस केला. म्हणून आमी ITI पासून IIT पर्यंत स्किलिंगाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. कोडिंग, रोबोटिक इंट्रोड्यूस करपी पयलें राज्य गोंय राज्य आसा. कोंकणी भाशेचे जनक म्हणून वळख आशिल्ले सर्गेस्त शणै गोंयबाब हांच्या 149व्या जयंती निमतान दिवचलेत आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. ही कार्यावळ गोवा कोंकणी अकादेमी, दिवचल कोंकणी सेवा केंद्राच्या जोड पालवान दिवचलेच्या हिराबाई झाटके यादस्तीक सभाघरात आयोजीत केल्ली. मुखेलमंत्र्या सयत हे कार्यावळीत दिवचलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तशेंच गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कोंकणी ही गोंयची वळख आसून कोंकणी भाशेचें शिक्षण घेतल्यार जिवितांत वयर सरपाक आदार जातलो आनी समिस्त गोंयकारांनी कोंकणीक आपली मायभास म्हणून उबारून धरचें असो उलो मारलो. म्हणटा की भास उरली जाल्यार मनीस उरतलो आनी मनीस उरली जाल्यार संस्कृताय उरतली. ना जाल्यार ती संस्कृताय बी नश्ट जातली. म्हणून भास उरप ही काळाची गरज आसा. प्रत्येकाक तुमी जगाच्या फाटीचेर खंयसरूय चलात आनी आयजूय बी ग्लोबल लेवलाचेर जर वचत जाल्यार जपानात जॅपनीज उलयतात, चायनात चायनीज उलयतात आनी म्हणून तर हे देश हे आपली उदरगत आज खूब मोठ्या व्हडा प्रमाणाचेर करपाक पावले. आनी तांचो कन्सेप्ट क्लियर आहा जे आपल्या मायभाशेंतल्यान ते शिकले, मायभाशेंतल्यानूच तेंच्यांनी रिसर्च केलो आनी मायभाशेंतल्यानूच तेंच्यांनी टॅक्नॉलॉजी समजून घेतली. पण मुळावी आपली भास शिकप हे गरजेचें आसा. आनी थंय जर ती सक्ती जावनासली जाल्यार जे आयज काल कोंकणी घरांत उलयता तेय बंद जाल्यार निदान केन्ना तरी आपल्याक मातसो गव्हर्मेंट जॉबान वचूंक जाय म्हणून ती शिकना जाल्यार उलयतात तरी. हांवें म्हटलें की थोड्यांच्या घरांनी आजकाल कोंकणी उलोवपाची बंद जाल्ली आसा. कोंकणीचें गिन्यान जर खूब बऱ्या पद्दतीन घेवपाक शकले कारण कोंकणी आतां 8व्या वळेरींत गेल्या. कोंकणी आयज गुगलांत पावल्या. कोंकणी आयज जगाच्या फाटीचेर आसा. आमी जर तें खूब बऱ्या पद्दतीन जर आमी शिकले आनी कोंकणींतलें ज्ञान एकदां जर तुमचें क्लियर जालें जाल्यार तुमी खूब फुडें वेगवेगळ्यो भाशाय ह्यो खूब बऱ्या पद्दतीन शिकपाक शकतले. वेगवेगळ्या हाजोय उपयोग खूब बऱ्या ठिकाणी तुमी करपाक शकतले. तशेंच विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक आवाहन करतना मुखेलमंत्र्यांनी कोंकणी भाशा ही फकत नांवापुरतीच न्हय जाल्यार आवड आनी उमळशीक निर्माण करपा हेतान शिकची आनी शिकोवची अशें सांगलें. कोंकणी सब्जेक्ट शिकपाक जाय म्हणून शिकूं नाकात. शिकपाक जाय टिचरीनय बी तो फक्त मार्क पडूंक जाय म्हणून शिकूं नाकात. तो सब्जेक्ट किंवा तो विशय वो तांकां आवडचो ताज्या बद्दल तेंची म्हणजे आमी म्हणटा क्युरियोसिटी वाडची. हे म्हणून जर आमी तुमी शिकयलो तुमी कसो शिकयता हाजेर डिपेंड आसा. म्हणजे आयजूय बी खुबशे टीचर तांच्या लक्षांत कित्याक उरतात तर त्याची शिकोवपाची स्टायल आनी तांच्या मदीं क्रिएट करपाची क्युरियोसिटी ह्यो दोन गजाली जर आमी सारक्यो ताका खूब बऱ्या पद्दतीन आनी थोडेशे जाका आमी म्हणटा की आउट ऑफ द बॉक्स गिन्यान दिवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार नक्कीच स्टुडंट्सूय तुमकां याद दवरतले. आनी आमी ज्या पद्दतीन म्हणजे डॉक्टर चंद्रकांत शेटये उलयता आसतना जेणें आतां सांगलें डॉक्टर शेणै गोंयबाब जर जगले तेज्या उपरांत कित्याक
म्हणजे प्रत्येक जाण शिकल्या उपरांत आपले पोट भरपा खातीर खंयची तरी नोकरी करता, बट तरी सुद्दां म्हणजे शेणै गोंयबाबान फुडें जे सगळे नोकरी सोडल्या उपरांत केले ते कोंकणी खातीरूच केले, बट तरी सुद्दां ते आपले अस्तित्व दवरपाक शकले, आपली नामना दवरपाक शकले आणि कालांतरान आयज 150 वर्सां उपरांतूय बी तांकां आमी याद करता, ही खूब व्हड गजाल आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हाजेरीत भलायकी सेवा संचालनालय तसेच टाटा मेमोरियल आणि यूकेच्या ऑक्सफोर्ड विद्यापीठा सयत समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. गोवा केअर स्टडी ह्या उपक्रमा अंतर्गत गोंयाक अत्याधुनीक भौशीक भलायकी संशोधन आणि संवसारीक वैज्ञानिक समजिकायेचे केंद्र करपाचो यत्न आसा. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्र्यांनी हालींच्या काळात उज्या सारखे पातळपी काळजाची दुयेंसां, गोडेंमूत, कर्करोग तशेंच हेर जैवशैलींतल्यान उपराशिल्ल्या दुयेंसां विशीं संशोधन करून तांचेर बेगोबेग निर्बंध हाडप गरजेचें आसा आनी हेंच काम गोवा केअर्स ह्या उपक्रमांतल्यान जातलें अशें सांगलें. How they affect people and how they can be prevented before they become the burden on the family and society. The Goa Cares Longitudinal Cohort Study 2026 represents one of the most ambitious population-based public health research initiatives ever undertaken in our state. And through these initiatives, Goa joins the select group of the region and around the world, and that is in conducting the large scale. The long-term health studies designed to understand the changing health profile of their populations over the several decades. This is not merely the research project, it is an investment in the future health and well-being of the every Goan. Over the last few decades, India has made a tremendous progress in healthcare. However, we are also witnessing the rapid rise in non-communicable diseases such as the heart disease, diabetes, cancer, chronic respiratory illness, and the lifestyle-related conditions. These diseases have become one of the biggest health challenges of our time. अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना अंतर्गत खुबशे रोग आणि दुयेंसांचे निदान त्या मनशाक प्रभावित करच्या आदी जाव येता आणि गोवा केअर्स ह्या उपक्रमांतल्यान अशाच तरेच्यो तरेकवार निदान करपी कार्यावळी राबयतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. Actually, all of us know today that there are tests that are being conducted. I would like to share with the Honorable Chief Minister under his leadership. Goa has made a lot of headway, and most importantly, today we can even project. What we want to do is to understand the population much better, and also there are tests today. Like recently, I was in Singapore, and where they have tests where you can actually project whether the person what is going to be the future of the person in terms of his blood profile and further diagnostics that are carried out. And like it was mentioned, that these are the type of tests which are going to be conducted, screening on a regular basis to understand the lifestyle and the parameters to see that the population, we are able to carry out steps and enhance and bring about more efficiency in the healthcare system in the state of Goa. I would like to credit all this to the Honorable Chief Minister for giving us freedom under his leadership to move forward, and I'm sure that Tata Memorial and members of the Oxford will be in a better position to understand the state of Goa, though we are a very small state. But leading by example, there are several initiatives carried out in the state of Goa under the leadership of our Chief Minister, which have really made us understand and not only save lives, but understand how actually these parameters we are able to tweak the health system in order to see that the policies are here for saving lives. सावद्दे मतदारसंघाची भारतीय जनता युवा मोर्चा समिती आमदार डॉक्टर गणेश गावकर हांच्या हजेरेत जाहीर जाली. युवा मोर्चाच्या अध्यक्षपदाचेर अनिकेत देसाय हांची नेमणूक जाल्या. ह्या वेळार उलोवप करतना अध्यक्षपदान निवड जाल्या उपरांत अनिकेत देसाय हांणी आपल्या कडेन सावड्डे मतदारसंघाक 75% परस चड गुण मेळोवन 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा उत्तीर्ण करपी विद्यार्थ्यांचो भोवमान करपाची संकल्पना मांडली आणि ही पुराय कार्यावळ स्वताच्या पैशांतल्यान घडोवन हाडपाचो लेगीत विचार मांडलो अशें गणेश गावकर हांणी उलयतना सांगलें. आपण मतदारसंघातले कितले भुरग्यांची नांवां मारप शकता, बरे भशेन उलोवंक शकता. 10वी 12वी भुरगीं टॉपर आसा, 75 एकाउंट डिस्टिंक्शन मेळटले वयर आसा, त्या भुरग्यांक गुलाबाच्या फुल दिल्या आनी सर्टिफिकेट दिवप ना. सर्टिफिकेट ते जर काम करतना कितें करतले ते पावना. तर हांव पळयत आसतना ह्या भुरग्यांक तांकां पळयत आसतना एक स्टुडंट म्हणून पळयना, हांव पळयत आसतना तांकां फुडले इंजिनियर, फुडले डॉक्टर, फुडले एंटरप्रेन्युअर अशा पद्दतीन हांव पळयता.
त्या खातीर कितें जालें एक स्टुडंट फॅमिलीचो सिनियर पेपर करना हांव स्टुडंट फॅमिलीचो सिनियर पेपर कित्याक करना कोणाक खबर आसा कोणाक कित्याक खबर आसा कोणाक खबर आसा तुमकां अजुनूय बसून करचो ना बदल जाता तर त्या खातीर कशें आसा एक सिनियर पेपर स्टुडंट फॅमिलीचो उडोवन म्हाज्या कमाईंतल्यान आनी टोटल अमावंट सरकार सगळ्या भुरग्यांक दिव्या ध्यान येयलं तेका 75% अबाउट आम्ही बारावी मार्क घेतल्या त्या भुरग्यांनी स्कुलां खातीर जेणे करून तेका फक्त जावं. फोंडेंचे काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकर हांणी आयज थळाव्यांच्यो भलायकी संबंदीत कागाळीचें निवारण करपा हेतान काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यां सयत फोंडेंच्या उपजिल्लो इस्पितळाच्या वैजकी अधीक्षका सयत भेट घेवन चर्चा केली. उपरांत राजेश वेरेकर हांणी पत्रकारांक ह्या भेटी विशीं खोलायेन म्हायती दिली. आज आमी जी सुप्रिटेंडंट आसा डॉक्टर जयश्री तिका आमी मेळपा आयिल्ले तिजे कडल्यान आयकून घेवपाक की लोकांची जी घराणी आसा ग्रिवियन्सीस आसा ती तेंच्या मुखार मांडपाक आनी तिजे कडल्यान सत्य बाबा परिस्थिती ID हॉस्पिटलाची कितें आसा ही जाणून घेवपाक आमी हांगा आयिल्ले. सुरवात करतना सांगता CT स्कॅन मशीन तुमकां याद आसतली 2 वर्सां पयलीं LOP आमचो प्रेसिडेंट आनी कॅप्टन गिरियाटो आमी हॉस्पिटलाक हांगा भेट दिल्ली अशीच आनी तेन्ना आमचे MP कॅप्टन गिरियाटोन थंय एक ऑफर केल्ली की आपूण MP LED स्किमी अंडर CT स्कॅन जे इक्विपमेंट आसा ते आपूण सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दिवंक शकता आनी ताणें तेजे कडेन जाणून घेतलेलें की बाबा हें फिजिबल आसा काय म्हूण आपूण दिवप. तेन्ना डॉक्टर जयश्रीन सांगिल्लें की CT स्कॅन मशीन हें एक CSR अंडर खंयची तरी कंपनी दिवंक सोदता तेन्ना ती गरज ना. आज 2 वर्सां जावन गेली अजून पर्यंत ह्या हॉस्पिटलाक CT स्कॅन मशीन इक्विपमेंट मेळूंक ना. तर हो प्रश्न आमी मांडलो तिचे मुखार जाल्यार तिणें सांगलां की आतां हें जें प्रपोजल आसा CT स्कॅनाचें तें खंय एप्रूव जालां आनी तें गव्हर्मेंट रोखडेंच खंय तें प्रोवायड करतलें. आतां टायम फ्रेम कितको काय विचारलें जाल्यार विथीन 2 मंथ्स खंय CT स्कॅन मशीन ह्या हॉस्पिटलाक मेळटलें. आयज मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत उरिल्लो आनी येरादारी खातीर म्हत्वाचो थारपी पुलाचें लोकार्पण केलें. सुमार 54 लाख रुपया खर्चून उबारिल्ले ह्या पुलाच्या आदारार थळाव्यांक फाटल्यो कितल्याशाच वर्सांच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानून ह्या सुवातीवेलो पोन्नो पूल अरुंद दुबळो जाल्लो आनी हाका लागून अपघात जावपाचो भंय आशिल्लो. मुखेलमंत्री तशेंच भौशीक बांदकाम मंत्र्यांनी परिस्थितीची गंभीरताय वळखून बेगोबेग ह्या पुला खातीर मंजुरी दिल्ल्यान हो प्रकल्प पुराय जालो अशें आमदार आरोलकर हांणी सांगलें. टोटल कॉस्ट ऑफ 54 lakhs आणि हे लॉंग पेंडिंग इश्यू ह्यो आनी खूब जाणांचे कंप्लेंट जाले की ह्यो ब्रिज आहा तो खूब नॅरो आसलो आनी सारको वायट परिस्थितीन आसलो केन्नाय कोसळूंक शकता आसलो. ते जेन्ना स्थानिकांनी हांगासर आनी पंच मेंबरांनी नोटिसीन हाडले तेन्ना आमी इमिजिएटली प्रायोरिटीचेर ह्यो ब्रिज घेतलो आनी हे ब्रिज आमकां ह्यो ब्रिज बांदता आसतना काही स्थानिकांक त्रासूय जाले पूण जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटात तेन्ना खंय ना खंय स्थानिकांक कळ सोंसची पडटा कित्याक जेन्ना बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बिल्डअप करतले मतदारसंघात तेन्ना आमी रिस्पॉन्सिबल आसूंक जाय स्थानिक रिस्पॉन्सिबल आसूंक जाय ते सक्सेसफुली कंप्लीट जावपाचे. त्या प्रमाणे हांगातल्या वॉर्डाच्या सगळ्या स्थानिकांनी हे सक्सेसफुली कंप्लीट करून घेवन घेतले म्हणून तेंचे धन्यवाद म्हणटा की तांकां म्हणजे ते जेन्ना स्थानिक सपोर्टाक आसतात तेन्नाच खंयचे तरी डेव्हलपमेंटाची कामां फुडें वयतात. त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक म्हणजे अख्ख्या मतदारसंघात प्रत्येक गांवांनी डेव्हलपमेंट हे फुडें व्हरतात आनी डेव्हलपमेंट व्हरता आसतना स्थानिकाचो सपोर्ट मेळटा आनी त्या स्थानिकांच्या सपोर्टा खातीर मांद्रेची उदरगत जाता. ताका लागून परत एकदां सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. काल अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रिया ह्या पंगडा मदीं फिफा संवसारीक करंड सर्तीत जाल्ल्या खेळात अर्जेंटिना पंगडान 2-0 गोल नोंद करून जैत जोडले. ह्या जैता सयत अर्जेंटिना पंगडाचे कर्णधार आनी नामनेचो फुटबॉल खेळगडो लायनल मेसी हाणें 2 गोल नोंद करून फिफा सर्तीच्या इतिहासात नवो विक्रम केलो.
ह्या आदी जर्मनीचो खेळगडो मिरोस्लाव क्लोजे हाचो हे सर्तीत 16 गोल नोंद करपाचो विक्रम मोडून लायनल मेसी हाणें एकूण 18 गोल करपाचो नवो विक्रम जोडलो. भारतीय हवामान खात्यान गोंय तशेंच कोकण दर्यादेगे खातीर फुडल्या 24 वरांत ऑरेंज अलर्ट जारी करून उटंगाराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण गोंयच्या कांय सुवातींनी ह्या काळात नेटान वाऱ्या सयत गडगडत मारपाची शक्यताय आसा. ह्या काळात नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाक बंदी घाल्या. नागरिकांक लेगीत ह्या काळात सादूर रावपाचें आवाहन हवामान खात्यान केलां. पावसान राज्यांत परत एकदा नेट घेतिल्ल्यान 29 जून मेरेन राज्यभर पावसाची हजेरी आसतली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंय हवामान खात्याचे विज्ञानीक नहुष प्रकाश कुलकर्णी हांणी हे विशीं खोलायेन म्हायती दिली. वेरी हेवी रेनफॉल देने के लिए जैसे कि हम आज जो फोरकास्ट का हम बात करेंगे तो हम नेक्स्ट 7 दिन के लिए अच्छी बारिश का फोरकास्ट दे रहे हैं. उसमें 25 डे को यानी आज से 3 दिन के बाद ऑरेंज अलर्ट दिया है. उसका मतलब ये होगा कि मॉडरेट टू हेवी स्पेल्स गोवा रीजन के ऊपर, साथ ही कुछ स्थानों पे वेरी हेवी बारिश वहाँ पे जहाँ पे 100+ mm बारिश होने की फोरकास्ट है. साथ ही पूरे 7 दिन के लिए रीजन के ऊपर मॉडरेट बारिश, उसके साथ कुछ स्थानों के ऊपर 1 से 25 के साथ ही हेवी बारिश होने का फोरकास्ट दिया है. उसके साथ 25 तारीख के बाद अपने रीजन के ऊपर जो रेनफॉल एक्टिविटी भी बढ़ने की संभावना फोरकास्ट है. सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट की इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी और जो लास्ट वीक ऑफ द जून है वहाँ पे अच्छी बारिश की फोरकास्ट अब गोवा रीजन के लिए दिया गया है. आता पळया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं राष्ट्रपती भवनाच्या गणतंत्र मंडपात भोवमनेस्तांक भेटयले पद्म पुरस्कार. आयच्या सुवाळ्यात 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आणि 113 पद्मश्री पुरस्कार केले वितरीत. कताराच्या एका कारखान्यात जाल्ल्या स्फोटात मरण आयिल्ल्या 12 मूळ भारतीय नागरिकांच्यो कुडी भारतात हाडपाची प्रक्रिया जाली सुरू. विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशद आपोवन दिली माहिती. पारुल युनिव्हर्सिटीत आयोजीत केल्ल्या ग्रँड ओरिएंटेशन कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतलो वांटो. स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंगाची मूल्य आपणावन विकसीत भारत 2047 ध्येय पुराय करपाचें केलें आवाहन. कोंकणीचे जनक शणै गोंयबाब हांच्या 149व्या जयंती सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कोंकणी भाशेक उबारून धरपाचें केलें आवाहन. मायभाशेचो अभ्यास केल्यारूच फुडारात वयर सरप शक्य आसा मुखेलमंत्री. आनी पुराय जून म्हयनो गोंयाक पादिशेर करपी पावसान निमणो राज्यांत धरलो नेट. हवामान खात्यान 25 जून दिसा उटंगराच्या पावसाचो ऑरेंज अलर्ट केलो जारी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 122 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.